आणि केल्या उपरांत ते ट्रेसूय झाले, ट्रिटमेंटूय स्टार्ट झालं. जेन्ना ते येयले तेन्ना भरमसाट तेंच्या हितून फ्लरिश जालें. ते डिपार्टमेंटाचे जेट्टी जालां अशें ना, पूण जेन्ना कळ्ळें पास मुवमेंट केलो आतां सगळें क्लियर जालां. मागीर जेन्ना प्रश्न येयलो ते बोटी काडपाचे, सॅनिटरी करपाचे, पोल्युशन जावंक जायना, तेन्ना त्या खातीर तूं जे उलयता ते आमचे मिनिस्टर एनवायरमेंट पोल्युशन बोर्ड मिनिस्टर तेणें ऑफिसरांक मिटींग घेतली, नॉट सायड ऑफिसरांक मिटींग घेतली आनी त्यो जेट्टी ज्यो आहा, बोटी ज्यो आहा आनी टॉयलेट बी कशें प्लेस करपाचें तेजेर डिस्कशन केलें. आनी तेज्या बरोबर डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की एरिया सर्वे कर म्हणून, आमची एरिया जी आहा सर्वे कर, सो दॅट तेंच्या मागण्या एकदांच ते कितें तें मोक्षा वेवस्थीत करुया. पळय बेटर टॉयलेट्स ऑलरेडी आसा. कितले आसा? 20 आहा. तेंचे प्रॉब्लम कितें आहा हांव नकळो, तूं जेटीर गेलाय काय ना हांव नकळो. जेटीर ते टॉयलेट पळय ते कितें म्हणटा, आमकां टॉयलेट जेटीर जाय. टॉयलेट एक थोडे डिस्टंटार आहा. आतां जेटीर उदक आसता ते जिरवण बीन जायना जाल्यार ते जेटी देगेकूच तांकां कशें जाय, एक 20 मीटर 25 मीटर 50 मीटर वर्करांक जाय आनी तांकां खूब चलोवन वचचें पडटा. तें चलोवन वचोंक नाका म्हणून ते तितून वचना. सो टॉयलेट आहा, दे आर नॉट युजींग इट आनी सामाक कमी पडूंक शकता, पूण आसा जे म्हणटा आमकां लागीं जाय. आतां तेंचें प्रोविजन तेंचे कडेन अंडरस्टँडींग केलां, तांकां रिन्युएबल दवरला आनी तेंचे पयशे ते फारीक करता. इतले मजगती बुधवार दिसा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान कुडबॉन्ड जेटीचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांसयत पळोवणी केली. परिस्थिती आदी परस बरीच बरी आसा अशें आलेक्स म्हणटा. आमी येयले तेन्ना आमी सांगलें की देर आर ओवर 100 डींगीज पार्कड ऑन द जेटी. आतां चोवपाक गेले जाल्यार एक 20 सुमार. दीस इटसेल्फ इज एन अचिवमेंट. दुसरें आमी सांगलें की देर आर 46 vessels that are anchored along the channel. As of today, there are only 22 or 24. So from 46 it has come to 24. I have seen that toilets, the portable toilets have been installed. The bath cubicles have been installed. I even randomly went into one of the toilets to check. So everything is in place.